सोनाली फोगाटाचे खुनाचे केसीत सीबीआयन हॉटेल रुमांची झाडाझडती घेतल्या उपरांत कर्ली शाखेतील केले सर्च ऑपरेशन. सोनाली ज्या ज्या सुवातेर गेल्ले थंय थंय पुराव्यांचो सोद. आठ नामिबियन चिता भारतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन वाढदिसा निमतान सोडले मध्य प्रदेशाच्या कुनो राष्ट्रीय पार्कात. 70 वर्सां उपरांत चिता भारतात. मडगावचो नगराध्यक्ष घनश्याम म्हणटा काम सुरू करचे पयलींच अविश्वास थाराव हाडल्यार थाराव हाडटल्यांनी लोकांक जाप दिवची. लोकशायेंतल्यान आयला भानगडींतल्यान न्ही. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ले 8 आमदार मुख्यमंत्र्या बरोबर वतात दिल्ली. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रधानमंत्र्याक मेळटले, गृहमंत्र्याक मेळपाचे अजून निश्चित जावना. सप्टेंबर मेरेन फातोर्डा स्टेडियम फिफा अंडर-17 वर्ल्ड कप मॅचींच्या यजमानकेक तयार. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन केले जाहीर. 10 ऑक्टोबराक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर करतलो उक्तावण. काँग्रेसीक लागून बीजेपी जाता घटमूट. आप होच पर्याय म्हणटा आपाचे फुडारी. मडगांवाक काँग्रेसी आड निदर्शनां. फुटिल्ल्या आमदारांचेर एफिडेव्हिटाच्या आधारार एफआयआर घालात म्हूण उलो. आंतरराष्ट्रीय दर्यादेग नितळ दिसा निमतान गोंयांत स्वच्छ सागर सुरक्षीत सागर 37 दर्यावेळार स्वच्छता मोहीम. दर्यादेगो नितळ दवरपाचो घेतलो सोपूत. विजय सरदेसाय व्हडलो फुडारी. 2012 ताका सोडप काँग्रेसीची मोठी चूक. काँग्रेस फुडारी विजय भिकेचे शिनाल. पंचायत पालिका पावंड्यार फोडाफोडीक आळाबंद घालूंक जाय खर कायदो. पर्यावरणाक अनुकूल आशिल्ले उद्देगांक गोंयांत येवकार. गुजरातात मंत्री माविन गुदिन्होची जाली एक यशस्वी बसका. गुदिन्हो करता इन्व्हेस्ट गोवा 2020 समिटाचो प्रचार. चिखले सेंट अँथनी क्रॉसाचे ग्लास पॅनल फोडले. वास्को पुलिसांची अनवळखी आरोपी आड गुन्यांव नोंद. धर्मीक सुवातींनी सीसीटीव्ही बसयात पुलिशेचो उलो. देशात कोविडाच्यो नव्यो 5,747 केशी. ॲक्टिव्ह केशी 46,848. गोंयांत नव्यो 79 ॲक्टिव्ह केशी 467. गोंय पुलिसेचे PSI भरतीचे सांगडे उत्सुक सुरू. चौकशी करपी 5 समित्यांनी IGPक दिलो अहवाल. शारिरीक चाचणेत फेल जावनय उमेदवार पात्र थारिल्ले लेखी परीक्षेक पात्र म्हूण जालो बोवाळ. काणकोण गांवडोंगरी गाडी आनी मिनी पॅसेंजर बसीचो ॲक्सिडेंट. पॅसेंजर बऱ्यान साल्वार. अरुंद वळणाचेर ॲक्सिडेंट. रस्त्याकडेचे फेन्सिंग काडचे थळाव्यांची मागणी. म्हापशा पुलिसांनी 21 वर्साच्या शहादत्त कलगडीक ड्रग्स केसीत धरलो. 1.5 लाखाचो 1.5 किलो गांजा केलो जप्त. फुडली चौकशी चालू. नो टू ड्रग्स मोहिमेत तरणाट्यांनी वांटो घेवंक जाय. गोंय भारताची पर्यटन राजधानी जावची. पर्यटकांक सुरक्षीत आनी नितळ दर्यादेग दिवपाचो सरकाराचो यत्न. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. अस्नोड्या एका कंपनीत $2.25 लाख मशीन चोरपाच्या प्रकरणात त्याच कंपनीच्या कामगाराक कोलवाळे पुलिसांनी उखललो. काँग्रेस सोडून बीजेपीत गेल्ल्या 8 आमदारांनी राजीनामा देऊन परत वेंचणूक लढवून दाखवची. आरजेची चॅलेंज. आझाद मैदानात निदर्शन. पश्चिम बंगालच्या तितागड जिल्ह्यातल्या एका शाळेच्या टेरेसाचेर बॉम्बस्फोट. शाळा सुरू असताना घडणूक. भुरगीं बऱ्यान साल्वार. फुडली चौकशी चालू. फुडल्या वर्सा भारतात SCO शिखर परिषद. भारतान शांघाय सहकार संघटनेचे रोटेटिंग अध्यक्षपद घेतले. दिल्लीत सप्टेंबर 2023 मेरेन 1 वर्ष ह्या गटाचे अध्यक्षपद.
नेपाळात हुवारात 17 जाणांक मरण, 10 जाण बेपत्ता. वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान सुमार 10 जाणांक केले रेस्क्यू. अखंड पावसाक लागून वीज पुरवण ठप्प, रस्ते ब्लॉक.